कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। गोंयांत मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा सुरू असताना मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान गृहमंत्री अमित शाह हांची भेट घेत वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केली। नवे फौजदारी कायदे, खण व्यवसायांतल्या नव्या घडामोडींची म्हायती दिली। प्रशासन आनी उदरगती विशीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांचें मार्गदर्शन घेतिल्ल्याची म्हायती मुख्यमंत्र्यान दिल्या। एअर इंडिया एक्सप्रेस विमान कंपनीन मोठी घोषणा केल्या। 15 एप्रिल सावन मोपा विमानतळावयल्यान 5 शारां खातीर थेट विमान सेवा सुरू करतले। देशांतल्या लोकांचो विमान प्रवास सुरळीत जावचो म्हूण हो निर्णय घेतला। एअर इंडिया एक्सप्रेसाची विमानां मोपा विमानतळावयल्यान बेंगलुरू, चेन्नई, दिल्ली, इंदोर, पटना ह्या शारां खातीर थेट विमान सेवा सुरू करतले। ह्या घोषणे खातीर गोंयच्या विमान प्रवाशांक दिलासो मेळ्ळा। मांद्रेच्या जुनासवाड्यावयल्या लोखणाच्या पुलाची सामकी चवथिकाय जाल्या। पुलाचे जॉयंट सुटिल्ल्यान यो वच करपाक धोकादायक जाला। तेन्ना संबंधीत प्रशासनान लक्ष घालून ताची दुरुस्ती करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। मांद्रे जुनासवाड्यावयलो हो लोखणाचो पूल कोट्यांनी पयशे खर्च करून फाटल्या 3 वर्सां पयलीं हो पूल बांदिल्लो, मात तेन्नाच्यान पुलाची देखरेख जावंक नाशिल्ल्यान ताची आतां सामकीच अवतिकाय जाल्या। मडगांव उजो पालपी दळान जानेवारी आनी फेब्रुवारी म्हयन्यांत एकूण 131 आपतकालीन घडणुको हाताळ्ळ्यो। हातूंतल्यान 51,16,000 रुपयांची मालमत्ता वांटोवपाक मडगांव उजो पालपी दळाक येस आयलें। मडगांव शारा सयत फातोर्डा, मायना कुट्टरे आनी पुराय साश्ट दर्यादेगेंची जापसालदारकी सांबाळपी मडगांव उजो पालपी दळान वर्साच्या सुरवेक देखदिणी कामगिरी केल्या। सावर्डे पंचायत वाठारांत सरकाराच्या जमनीचेर आशिल्ल्या बेकायदेशीर चिऱ्याखणीचेर खण खातें आनी कुडचडे पुलिशेन धाड घाली। सोमारा घाल्ल्या ह्या धाडीत दुबावीत आरोपी कडल्यान 17 पॉवर टिलर मशीन, कटिंग मशीन, JCB, व्हील लोडर, ट्रिपर ट्रकास सयत जनरेटर सील केला। बेकायदेशीर चिऱ्याखणीक लागून सरकाराक वट्ट 50 लाखांचें लुकसाण जालां। कुडचडे पुलीस फुडलो तपास करतात।
पणजे पाटो वाठारांत कामाक येवपी लोकांक पार्किंगेची व्हड समस्या निर्माण जाल्या. संस्कृती भवन ह्या इमारती सामकार सुरू आशिल्ल्या प्रकल्पाच्या कामाक लागून पार्किंग सुवातेर लोखंडांचें सामान दवरिल्ल्यान लोकांक गाडयो पार्क करपाक जागो मेळना. संबंदीत अधिकाऱ्यांनी हातूंत बेगोबेग लक्ष घालचें अशी मागणी जावपाक लागल्या. तिवचलच्या नव्या 4 लेन बायपासाक अस्वच्छतेचें गिराण लागलां. रोलिंग मिल वाठारांत तर ह्या बायपासा कुशीक कोयराची समस्या गंभीर आसा. ह्या वाठारांत व्हडा प्रमाणात कोयर साचला. बायपासाचेर कोयर साचला तो वाठार कारापूर सरवण पंचायत कार्यक्षेत्रांत येता. हो कोयर कोण उडयतात तें कळपाक मार्ग ना. मात कोयराक लागून बायपासाचेर दुर्गंधी पातळ्ळ्या. मजगतीं कोयर उडोवपाच्या प्रकाराचेर नियंत्रण हाडपाक लागून कडक पावलां उबारतले अशें सरपंच तन्वी सावंत हांणी सांगलां. दोन 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत मांद्रे मतदारसंघांतल्यान भाजपाचो उमेदवार येतलो वेंचून असो दावो मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंतान केलो. सोमारा मांद्रे भाजप मंडळाचे जाल्ले बसकेत मुख्यमंत्री उलयतालो. मंत्र्यांनी फाटल्या 3 अधिवेशनात दिल्ल्या अधिवेशनांचो नियाळ घेवपा खातीर एश्युरन्स कमिटीची बसका सुरू आसात. सरकारान 90% आश्वासनां पुराय करपाचेर भर दिवपाक जाय अशें सांत आंद्रेचो आमदार विरेश म्हणटा. तेन्ना ह्या विशींचो सविस्तर अहवाल येतकीच कितें तें स्पश्ट जातलें अशें विरेशाचें म्हणणें. जाल्यार निधीच्या उणावाक लागून अडचणी आयल्यो तरी लेगीत आतां मेरेन सुमार 60% आश्वासनां पुराय जाल्लीं आसात अशें कुडतरीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड उलयलो. म्हादयचें उदक वळयलें जाल्यार उत्तर आनी दक्षिण गोंया मदीं उदका पुरवणे वेल्यान वाद निर्माण जातलो. प्रवाह समितीचो कांयच फायदो ना. ती फकत लोकांची दिशाभूल करपा खातीर आसात अशें विरोधी पक्षाचो फुडारी युरी आलेमावाचें म्हणणें. प्रमोद सावंत सरकार फकत केंद्र सरकार जे कितें सांगता ताचेर निर्णय घेता असो आरोप युरी आलेमावान केलो.
वास्को चिखले वाठारांत बशीक स्वयंअपघात जालो. दुसरे दिकेन येवपी गाडयेक वांटोवपा खातीर कदंबा बशीच्या ड्रायव्हरान कुशीकच्या घराचेर बस मोखली. सुदैवान कोणाक दुखापत जावंक ना, मात घराचें मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जालें. घराचें लुकसाण जाल्ल्यान सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी घर मालकान केल्या. छत्तीसगडच्या कोरबा जिल्ह्यात गांजा व्हरपी ट्रक पुलिसांनी आडयलो आणि 1 करोड रुपयाचो गांजो जप्त केलो. तशेंच ट्रक ड्रायव्हराकूय ताब्यात घेतला. हालीसराक घुवळे वखदाच्या वेव्हारात जायते जाण घुसपिल्ले दिसून येतात. चड करून तरणाट्या भुरग्यांचो चड आस्पाव आशिल्ल्याचें कळटा. मंगळारा उत्तर प्रदेशाच्या रामपात वाठारा लागसार त्रिवेणी सदनाक उजो लागपाची घडणूक घडली. ही घडणूक एका डॉर्मेटरी दुकानात घडली. उजो पालपी दळाक हे विशीं म्हायती मेळटाच तांणी घडणूक थळार धाव घेवन उजो नियंत्रणात हाडलो. हो उजो एसीचो शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान लागला आसूं असो अदमास उजो पालपी दळाच्या जवानांनी उक्तायला. नागपूर पोलिसांनी बेकायदेशीर रितीन सोरो विकपी 2 रेस्टॉरंटांचेर धाड घाली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या वेळार कसलेच कायदेशीर परवाने शिवाय सोरो विकताले अशें दिसून आयलें. ह्या संदर्भात 3 जाणांक अटक केल्या. तशेंच ह्या धाडी वेळार खुबशे गिरायक ह्या रेस्टॉरंटात बसून सोरो पिवपाक बशिल्ले अशेंय कळटा. फुडलो तपास सुरू आसा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांचे प्रसिद्ध अमेरिकन पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमॅन हांचे बरोबरचे पॉडकास्ट प्रसिद्ध जाला. ह्या पॉडकास्टात मोदी हांणी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आनी चीना बरोबर आशिल्ल्या नात्या बद्दल उलोवप केलें. ह्या वेळार प्रधानमंत्री मोदीन डोनाल्ड ट्रम्प हांच्या विनम्रतेचें कौतुक केलें. ट्रम्पाच्या तकलेंत तांचे प्रत्येक ध्येय साध्य करपा खातीर स्पश्ट रोडमॅप आसा अशेंय तांणी म्हणलां.
फाटल्या कांय दिसा सावन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प खुबशा निर्णयांचो छडो लायत आसा. ह्या निर्णयां मदीं अमेरिकेंतल्या बेकायदेशीर स्थलांतरिता विरोधातले मुद्दे आसूं येत, नाजाल्यार टॅरिफ धोरण हे सारके व्हड निर्णय डोनाल्ड ट्रम्पान घेतल्यात. आतां ट्रम्पान आनीक एक व्हड निर्णय घेतला. जगभरातल्या 41 देशांक प्रवेश बंदी करपाची शक्यताय आसा. हातूंत पाकिस्तानाचो लेगीत आस्पाव आसा. मंगळारा फांतोडेर द्वारकामोर वाठारांत 2 फॅक्टरींक उजो लागपाची घडणूक उक्ताडार आयल्या. हो उजो लागताच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार पावून उजो पालयलो. सुदैवान कोणाकूच दुखापत जावं ना, पूण 2 फॅक्टरींक उजो लागिल्ल्यान बरेच लुकसाण जालें. करंजाळे गार्डनाची अवतिकाय जाल्या. घसरगुंडी झोपाळे मोडल्यात, झाडां झुडपां वाडल्यात. रातचो सोरो पिवपाक गार्डनाचो वापर जाता, देखून संबंधितांनी लक्ष घालून गार्डन दुरुस्त करचें, तशेंच सुरक्षे खातीर सेक्युरिटी गार्ड नेमचो म्हणून थळाव्यांची मागणी आसा. हे करंजाळेचे एकुलते एक गार्डन, म्हणजे महापालिकेच्या 3 वॉर्डांक लागपी ह्या गार्डनाची सामकीच बाबत स्थिती जाल्या. गार्डनात आशिल्ले झोपाळे, घसरगुंडी आनी हेर ल्हान भुरग्यांक खेळपाक घाल्ली खेळणी मोडून पडल्यात. हांगा जनावरां हळशीक करतात. बसपाक घाल्ले बांक मोडल्यात. आशी कुशीक झाडां झुडपां वाडल्यात. वायरी तुटून कशाय कश्यो पडल्यात. भुरगीं खेळपाक हांगा भियेतात. कोयराचें जाल्यार साम्राज्य. गार्डनाची देखरेख जावंक नाशिल्ल्यान अशी ही अवतिकाय जाल्या. दर वर्सा प्रमाण अंदूय बी मंगळारा श्री शांतादुर्गा फातर्पेकारीण देवूळ फातर्प्या हांगा गुलालोत्सव व्हडा दबाज्यान मनयलो. गुलालोत्सव शिगम्याच्या शेवटाक मनयतात. तशेंच छत्री उत्सव आनी तोपशो जाचे एक वेगळेच खाशेलपण आसा त्यो लेगीत मनयल्यो. ह्या वेळार जायते भावीक हजर आशिल्ले. टिकाऊ कोयर व्यवस्थापनाचे दिकेन मुखेल पावल घालून राज्यांतल्या पयल्या सुको कोयर एकठांय करपाच्या केंद्राचें उक्तावण युनियन फार्मसी मुखार म्हापसा मार्केटांत जालें. अनुभूती कल्याण फाउंडेशनाच्या फुडारपणा खाला केल्ल्या ह्या उपक्रमांत नागरिकांक वेगळो सुको कोयर विलो लावपा खातीर हो एक बरो निर्णय. आतां थंयचे रहिवासी, दुकानदार आनी बाजारांतले विक्रेते आपलो सुको कोयर केंद्रांत दवरुपाक शकतात, जेणे करून म्हापसेचो वाठार नितळ उरतलो.
आगरवाडा पंचायत वाठारांतले मिठागर बंद जावपाच्या वाटेर आसा। एका बिल्डरान मिठागरा लागसार आशिल्लो जागो विकतो घेवन प्रकल्प बांदपाक सुरवात केल्या। या प्रकल्पाक लागून पारंपरीक मिठागराच्या व्हाळची वाट बंद जाल्या। ताका लागून मिठागर बंद जावपाच्या मार्गार आसा। सातार्डा न्हयभाग पुलाची बिकट स्थिती जाल्ली आसा। या पुला वयल्यान गोंय महाराष्ट्रात यो वच करप्यांक खूब त्रास सोंसचे पडटा। या पुलाक घाल्ले रॉड लेगीत दिश्टी पडटा। खंयची वायट घडणूक घडच्या पयलीं संबंदीत खात्यान हो पूल दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। कुंकळ्ळी वाठारांत आशिल्ल्या चिल्ड्रन पार्काची सामकीच अवतिकाय जाल्या। ह्या पार्कात भुरग्यांक खेळपा खातीर आशिल्ल्या खेळाच्या सामानाची वायट स्थिती जाल्ली दिश्टी पडटा। हो पार्क दुरुस्ती करून ताचें सोबितीकरण करतलो तशेंच हेर सगळे प्रकल्प पुराय करपाचो यत्न करतलो अशें कुंकळ्ळेचो आमदार युरी आलेमावान सांगलें। फुडल्या कांय दिसां भितर उत्तर प्रदेशाक पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वादळी वाऱ्या सयत पावस पडटलो तशेंच वाऱ्याचो वेग 30 ते 40 किलोमीटर इतले मेरेन आसतलो। तेन्ना थळाव्यांनी हाची नोंद घेवची अशें हवामान खात्यान कळीत केलां। भारतांत सध्या वेगवेगळ्या शारांनी गरमेचे ल्हार आयला। मुंबय आनी पुण्याक सगळ्यांत चड प्रमाणात गरमी आशिल्ल्याचे वेधशाळेन कळीत केलां। दिसभर गरमी चड आसता जाल्यार फकत रातच्या वेळार मातशी थंडसाण मेळटा। फुडले कांय दीस ह्या दोनूय शारांनी भरपूर प्रमाणात गरमी जाणवतली अशें कळटा। तेन्ना भरपूर प्रमाणात उदक पिवचें अशें दोतोरांनी कळीत केलां।